नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। एसटी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आक्रमक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचो यत्न पुलिसेन आडायले। शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्या मुखार 2027 आरक्षण मुख्यमंत्र्यान धुकल्ले। आंदोलन फाटी। प्रधानमंत्री मोदीची पहिलेच फावट मडगांवां जाहीर सभा। बीजेपीक अपेक्षा उपाट प्रतिसादाची। काँग्रेस म्हणटा मोदीन म्हादय न्हयांचेर उलोवचें, व्याघ्र वाठार जाहीर करचो। स्टाफ सिलेक्शन आयोग कायद्यांत VRS स्किमीत दुरुस्ती। इलेक्ट्रिक गाडयांक सबसिडी परत सुरू। मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत बावटो। सभापतीन कला संस्कृती मंत्र्याचेर केल्ल्या आरोपाची विरोधक मागता चौकशी। गोविंद म्हणटा राजीनामो कित्याक दिवं। तानावडे म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन बसका, विशय सुटलो। म्हारग सोलर पावर घेतल्या। विजयान सरकाराक धुलो। वीज मंत्री म्हणटा खरेदी अंदूच फुडें जावची ना। चड वीज वापरतल्यांक 3 फेज कनेक्शनाक मुजतवाडीचेर करतले अभ्यास। विरोधक वागता ते पळयल्यार विरोधकांच्या पाकारूच बसपाचे। अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचेर मोदीची जाप। 3ऱ्या टर्मात अर्थव्यवस्था 3ऱ्या नंबरार, मोदीची गॅरंटी। एसटीक आरक्षण मेळचें म्हूण मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन आक्रमक। विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचो यत्न पुलिसेन मेरशे सरकारा कडेन आडायले। विरोधी पक्षांचो आंदोलकांक तेंको। सांजे 16 जाणांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्या मुखार। डिलिमिटेशन आयोग नेमता। 2027 वेंचणुकेंत आरक्षण म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान वेळ मारली। आंदोलन सध्या फाटी। एसटीक आरक्षण मेळचें म्हूण मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो विधानसभेचेर मोर्चाचो यत्न पुलिशेन मेरशे सर्कला कडेन आडायले। एसटी रिझर्वेशनाचो इश्यू सभाघरांतूय आयलो। विरोधकांचे कॉलिंग अटेन्शन। विरोधकांचो मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाक तेंको। सीएमाक खंय ना खंय हें करपाकूच नाका, हें पॉलिटिकल रिझर्वेशन फुडें व्हरपाकूच नाका। आनी समज तेंच्यांनी म्हटलें आतां तितून 2 हें आसा की डिलिमिटेशन जें करता तें कमिशन तर स्टार्ट करपाक जाय। मात अजून पर्यंत कमिशन पासून स्टार्ट जाल्लें की ज्यो मागण्यो हेंगेल्यो आशिल्ल्यो मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिवन सुद्दां आयज आमच्या एसटी भावा भयणांक रस्त्यार देवपाक पडलें। एसटी समाजाचे जे लिडर किंवा आमदार किंवा मंत्री किंवा सभापती जे आसा ते तांचे डिमांड फुलफील करपाक शकना असो तांचो एक। आज जो सरकार जो भाजपाचो गोंयचो सरकार आसा तो फटिंगपणाची करता। हो जो एसटी समाज आसा तो गोंयचो मूळ समाज आसा। तांकां जो तांकां दर्जा मेळपाक जाय, जो तांकां तांचो हक्क मेळपाक जाय तो खंय तरी तांकां दिना। आंदोलक दीसभर रावले। शेवटाक आमदार विजयाच्या मध्यस्थीन 16 जाणांचे डेलिगेशन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। सॅटर्डे आपूण दिता। सॅटर्डेचे पयलीं ताका अशें तो कॉन्फिडंट आहा की डिलिमिटेशन कमिशन अपॉयंट जातलें बिफोर लोकसभा पोल्स आनी 27 पॉलिटिकल रिझर्वेशन शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीक मेळटलें। तो म्हणटा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आपूण अनावन्स करूंक सोदता। 2027 पयले आरक्षण लागू करता म्हूण मुख्यमंत्र्याचे उतर। तांची फायल ॲट प्रेझेंट पेंडींग आसा ट्रायबल डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन। थंयच्यान ती RGI कडेन येवपाक जाय आनी RGIतल्यान होम मिनिस्ट्रीचो एप्रुवल घेवन डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक जाय। तांकां 27 रिजर्वेशन दिवपाक जाय। आमचें मत क्लियर आसा, तांकां दिवपाकूच जाय ह्या विशयाचेर। ताच्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा। लोकसभेच्या पयलीं आमचो 100% प्रयत्न आसा की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक। मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासना उपरांत मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचे आंदोलन फाटी। ईगो प्रॉब्लम ईगो बिगन दवरप ना। लेट अस डिस्पर्स फ्रॉम हियर। अरे लेट अस वेट बाय सॅटर्डे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची मडगांवां पहिलेच खेप जाहीर सभा। बीजेपी म्हणटा उपाट प्रतिसाद मेळटलो। काँग्रेस म्हणटा बीजेपीन पर्यावरणाची वाट लायल्या। प्रधानमंत्र्यान म्हादयचेर न्हयांचेर उलोवचें, व्याघ्र वाठार जाहीर करचो।
मोदीच्या गोंय भेटेच्या फाटभुंयेर पुलिसांचो खर बंदोबस्त. उत्तरेंतल्यान दक्षिणेंत हेवी मालवाहू गाडयो 5 दीस बंद. गव्हर्नमेंट लेवलाचेर जी तयारी चालू आसा त्याच बरोबर पार्टीच्या लेवलाचेर सुद्दां मॅक्झिमम लोक हे सभेक येवचे अशें आमी ह्या निमतान सगळ्यांक अपील करीत आसात. आनी आमची त्या नदरेंतल्यान जी तयारी आसा पळयत जाल्यार एक सक्सेसफूल मिटींग जी आसा प्रायम मिनिस्टराची डेफिनेटली मडगांवान जातली आनी एक बरो मेसेज. कारण तेणें केल्लें काम फाटल्या 10 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टरान जें डिलिव्हर केल्लें आसा आनी सगळ्यांत मुख्य म्हणजे गोंयांक जे ताणें मदत केल्ली आसा, गोंयांक जी डिलिव्हरी केल्ली आसा, अशा प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान आयकप आनी तेजें आमकां मार्गदर्शन मेळप ही खूब व्हडली गजाल. उद्या जे येणार ONGCचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी मडगाव बस स्टँडला येऊन जे आहे त्या सभेमध्ये मार्गदर्शन करणार, वेगवेगळे बेनिफिशियरी त्यांना देणार, पण स्पेसिफिक अशी मिटिंग अशी ठेवलेली नाही. प्रधानमंत्री फाल्यां जाहीर करचे की जो DPR कर्नाटका सरकाराक जो दिला केंद्र सरकारान तो आपूण फाल्यां विड्रॉ करता. जे 2010 जेन्ना UPA सरकार आशिल्लें, जेन्ना जयराम रमेश तेन्ना MOF मिनिस्टर आशिल्ले, तेन्ना तांणी पत्र बरयल्लें राज्य सरकाराक की म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी जी आसा ती टायगर रिजर्व करची. सो आमची मागणी आसा प्रधानमंत्री कडेन की फाल्यां ताणें म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी जी आहा ती आपूण टायगर रिजर्व करतलो म्हणून ताणें डिक्लेअर करचे. आमची मागणी आसा ह्या प्रधानमंत्री कडेन की ताणें फाल्यां जाहीर करचे की हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे ह्या सरकार लादपाक सोदता गोंयकाराचेर, जातून गोंय डिस्टर्ब जालें, ते म्हाका दिसता ताणें विड्रॉ करता म्हणून सांगचे. बेसिकली जो रोड असलोना की तरफ से बैतूल की तरफ जा रही है ONGC कैंपस की तरफ, उस रोड को अवॉइड करके नेशनल हाईवे का जो बड़ा वाला रोड है उसको आप लें, क्योंकि उस रोड पे थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे डिग्नेटरीज उस रोड को अपनी गाड़ियों को उस रोड से लेके जा रहे हैं. उसके अलावा दोपहर के समय पब्लिक रैली का आयोजन किया गया है KTC बस स्टैंड मडगांव में. तो जिस समय वो रैली हो गई उस समय KTC बस स्टैंड के आसपास सामान्य ट्रैफिक जो है उसके अंदर थोड़ा सा डाइवर्जन्स किए जाएंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे मेजर डाइवर्जन्स नहीं है. जिसको भी एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑल्टरनेट रास्ते दिए गए हैं और सभी रास्तों पे हमारा ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस मौजूद रहेगा गाइड करने के लिए, बताने के लिए. स्टाफ सिलेक्शन आयोग परत बायपास. कायद्यांत दुरुस्ती. जानेर 2022 आदीं जायरात केल्ली नोकर भरती भरूंक एप्रील मेरेन प्राज. VRS स्किमीत दुरुस्ती. कॅबिनेट बसकेंत बावटो. 20 वर्सां सर्व्हीस जाल्ल्या सरकारी स्टाफाचो VRFसाचो मार्ग मेकळो. इलेक्ट्रीक गाडयांक सबसिडी परत सुरू. सबसिडी बंद करीत सावन मजगती गाडयो घेतिल्ल्यांकय लागू. सोमारा विधानसभा अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं कॅबिनेट बसका जाली. स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या कायद्यात आनीक एक फावट दुरुस्ती. जानेर 2022 पयलीं जायरात केल्ले पोस्ट भरपाची प्रक्रिया पुराय करपाक एप्रील 2024 मेरेन प्राज वाडयलो. फाटली मुजत वाड जानेर 2024 सोंपली. C कॅटेगरींतले सरकारी स्टाफाचे VRS येवजणेत दुरुस्ती. पयली सर्व्हिसेत 20 वर्सां पुराय जाल्ल्या 45 वर्सां वेल्यांक VRS घेवपाक मेळटाली. नव्या नेमा प्रमाण सर्व्हिसेची 20 वर्सां पुराय जाल्ल्या कोणाकूय VRS घेवपाक मेळटा. 45 वर्सां पुराय जाल्ल्याकूच VRS ही अट आतां आसची ना. कॅबिनेटान इलेक्ट्रीक गाडयांक सबसिडीची येवजण परत चालीक लावपाक मान्यताय दिल्या. ऑगस्ट 2022 ते डिसेंबर 2023 मेरेन EV घेतिल्ले येवजणेंतल्यान भायर उरिल्ल्यांकूय सबसिडीचो लाव मेळटलो. 2 व्हिलरांक 8 ते 15,000 रुपयांची सबसिडी, 3 व्हिलरांक 8 ते 60,000 रुपया, जाल्यार 4 व्हिलरांक 8,000 ते 1 लाख रुपया मेरेन सबसिडी मेळटली. गोंयांत उदका पुरवणेंत स्मार्ट वॉटर सप्लाय मॅनेजमेंट सिस्टम बसोवपाचें काम केंद्र सरकाराचे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनीक 47 कोटी 18 लाखांक नॉमिनेशन तत्वाचेर दिवपाक कॅबिनेटाची मान्यताय. ही कंपनी उदकाची क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी मॉनिटरींग, लेवल मॉनिटरींग, लिकेज डिटेक्शन अशी सगळीं कामां पळयतले. कॅबिनेट बसकेंतले हेर निर्णय पळयात. पणजे रेश मागूस रोपवे खातीर पणजे वटेन 454 मीटर सरकारी जमीन पर्यटन खात्याक दिवपाक कॅबिनेटाची मान्यताय. नोव्हेंबर 2023 जाल्ले मिडिया टेक एक्सपोचे 31 लाखांचे बिलाक एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय. नोव्हेंबरांत गुजरातात जाल्ले ग्लोबल फिशरीज कॉन्फरन्सात गोवा पॅव्हिलियन घालपाक जाल्ले 1 कोटी 40 लाखांचे खर्चाक कॅबिनेटाची एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय.
ग्रीन कनेक्टेड सोलर रूफटॉप बसोवपाक 60% मेरेन मेळटली सबसिडी. गोंय सरकारान घडोवन हाडिल्ले CSR एक्सपोचे काम केल्ले. सनलायट मिडियाचे 2,78 लाखांचे बिलाक कॅबिनेटान एक्स पोस्ट फॅक्टो मान्यताय दिल्या. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. सभापतीन कला संस्कृती खात्यांतल्या फंडाविशीं मंत्री गोविंदाचेर केल्ल्या आरोपांची चवकशी जाय म्हणून विरोधकांचो सभाघरांत नेट. चर्चेची मागणी. सभापतीचो चर्चेक स्पश्ट न्हयकार. राजिनामो कित्याक दिवं? गोविंदाचो विरोधकांक प्रस्न. तानावडे म्हणटा दोगांकय मुख्यमंत्र्या कडेन बरोबर बसोवन विशय तडीक लायलो. कला संस्कृती खात्यातल्या फंडाविशीं सभापतीन मंत्री गोविंदाचेर केल्ल्या आरोपांची चवकशी करात. विरोधकांचो सभागृहात नेट. चवकशी जायना जाल्यार खंय आरोप फटीचे. चर्चा जाय. सभापतीचो चर्चेक न्हयकार. शुक्राराच्या दिसाक तुवें एक एलिगेशन केलें. स्पीकर सर मुखेलमंत्री मातशें बोस. लेट मी जस्ट क्लॅरिफाय. स्पीकर सर, यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाऊस आणि जेन्ना एक गंभीर इश्यू जो तुवें अरे स्पीकर सर तुवें केल्लो, अरे तुवें एक्युजेशन केलें की हिंगा स्टेट एक्सचेकरा लॉस जाल मू 2 लाख रुपीज. रूल 60 एडजॉर्नमेंट जेन्ना तुवें हो आरोप केलो स्पीकर सर हेजेर म्हाका दिसता जेन्ना स्पीकर सर जेन्ना ऑनरेबल गव्हर्नरान क्लीन स्टेट तुवें करप्शनाचे चार्ज केले स्पीकर सर that means what you said was not true. स्पीकर सर दिस इज एन इन्सल्ट टू यू. आपणे राजीनामो कित्याक दिवचो गोविंदाचो प्रश्न. कित्याक त्या खंय मुख्यमंत्री पळयतलो. कित्या खातीर जावचे कितें आहा कित्या खातीर जावचे गोंयचे मुख्यमंत्री कितें आसता तुमकां सांगतलो. आतां म्हाका थोडोसो मातसो बॅटिंग करपा खातीर थोडोसो वॉर्म अप करून. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार तानावडे म्हणटा मुख्यमंत्र्याकडे सभापती मंत्री गोविंदाक घेवन बसका जाली. विषय सुटलो. कारण पयर जशें हांवें सांगिल्लें बऱ्याच जाणांनी म्हजेर क्रिटिसिजमूय केलो की हो वैयक्तीक म्हणटा वगैरे. पण कारण तो त्यांचो मुद्दो आसा. पण आज सकाळी मुख्यमंत्र्याच्या सरकारी बंगल्याचेर आमचें मेळप जालें आनी कांय येना दोगां भितर तशें कांय नाशिल्लें आनी त्यामुळे आमी तांचे कडेन बसून विशय आमच्या हाच्या भितर तरी विशय सोंपलेलो आसा. कारण आमी हें जालें आनी त्या नंतर मुख्यमंत्री आनी दोगूय जाण आनी हांव आमी चौगूय बशिल्ले आनी आमच्या भितर तरी हो विशय सोंपलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विरोधक वागता ते पळयल्यार विरोधकांच्या बाकारूच बसपाचे. नकारात्मकतेवेल्यान प्रधानमंत्र्यान काँग्रेसीक धुली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर मोदीचें उपकाराचें भाशण. परत प्रचंड बहुमताचो विस्वास. परत फेल प्रॉडक्ट लॉन्च करपी काँग्रेसीचें दुकान खंय बंद पडपाचे वाटेर. तिसऱ्या टर्मात भारत तिसरी अर्थव्यवस्था म्हूण गॅरंटी. कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो. बहुत तोड़ा देश को. एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है. और ये दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं. आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए. सब जगह पे बोलते हैं. दुकान को ताला लगने की बात आई. जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है. न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है. आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा. एक बार एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट.
अरुणाचलांतल्यान म्हारग सोलर पावर घेतल्या म्हूण विजयान सरकाराक सोल्लो. वीज मंत्र्याच्या नेमाचेर बोट. खरेदी अंदूच फुडें ना. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंय वीज निर्मितीत स्वयंपूर्ण जातलें. सोलर पावराक 60% सबसिडी दितात. चड वीज वापरतल्यांक 3 फेज कनेक्शनाक 15 दिसांचीच मुदत. वर्साची करात म्हणून विजय मागता. वीज मंत्री म्हणटा अभ्यास करता. 15 दिसाच्या नोटिसेचेर तूं 3 फेज वायरिंग कर म्हणटा. डिस्कनेक्शन 15 दिसांक येता. 15 दिसांक जे प्रास दिला तो 1 वर्साचो करचो. तूं करता वो करना तुका सांग म्हाका. ताजेरूच आहा आमी. बावती मातशें हांव इतलेंच सांगता. आय वील स्टडी दीस इश्यू. व्हेरी सिरियस इश्यू. कोणाचें जर कनेक्शन पूण त्याच बरोबर तेच जर फाल्यां सकाळीं लो वोल्टेज म्हणून कंप्लेन करपाक लागले जाल्यार वील टेक एक्शन. बरें स्पीकर, गोवा इज 31.41% more efficient than Arunachal Pradesh. Yet you spent 16 crores on Arunachal Pradesh. कोण आहा तुगेलो Arunachal Pradesh सोयरो? Why did you spend there? You should have used that 16 crores to put solar installation in Goa. Why didn't you do that? This is my question. And when will Goa make all government bodies become वयर सगळ्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर सोलर पावर केन्ना येतलो? विचारा सारको. म्हजो प्रश्न असो आहा की हे तूं एग्री जाता की तुवें 16 कोटी रुपया अननेसेसरी अरुणाचल प्रदेशाच्यान घेतले म्हणून? ते पयलीं सांग. आनी ते करचो ना म्हणून फुडें म्हाका एश्युरन्स दी. मी आजूच कॅबिनेट डिसिजन घेतलां जे तूं सोलर पावर घराचेर घालपाक जाय म्हणून. आनी ती सगळी जी स्कीम आसा ती रिवायज केल्या. आनी ते रिवायज स्किमी प्रमाणे आमी जी नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलां ती ह्या 8 दिसांत इम्प्लिमेंट जातली. आनी त्या नंतर म्हाका दिसता सोलर पावर प्रत्येक घरार आयले बरोबर ह्यो गोश्टी कमी जायत वतल्यो. सांगता अरुणाचल प्रदेश अप्रूव्ड ट्रेडर आमचो न्हय तो CRC अप्रूव्ड ट्रेडर बाय पावर टू मेक ह्यूज RPO टार्गेट. आमकां ते करचें पडटा. ते सांगता आमकां आनी ते करचें पडटा. स्पीकर सर, इट इज अकॉर्डिंग टू द तुझे GRESC रुल्स प्रमाणे that much power we want to purchase the green power. आणि फॉर दिस इयर ओनली वी हॅव परचेस. आता हॅन्स फोर्थ ती आम्ही परचेस करचे ना. स्वयंपूर्ण तू म्हणटा ताकाच लागून आता स्वयंपूर्ण कसले जाले अरुणाचल प्रदेशात घेता जाल्यार एकूच मिनिट स्पीकर सर, ताकाच लागून तो जे सांगता पळय आता स्वयंपूर्ण गोंय करपाक पावर जनरेट हांगा करपाक आमी नवीन पॉलिसी काडल्या. ऑलमोस्ट 60% जे आहा पळय न्हू आमी सबसिडी दिता. त्या खातीर सगळ्यांनी आपल्या घरारूय घालून घेवची. गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेरूय घालपाक सुरवात केल्या. स्पीकर सर, आमी इवन दो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर घालपाकूय बी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणी घालप आमी घालच्या पेक्षा आनी तेणीच मेंटेन करप. एक एकदां ते आमी घातली जाल्यार मेंटेन जायना म्हणून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणीच घालप आनी ती मेंटेनूय तेणीच करप. इट वील टेक स्पीकर सर एका वर्सान जावचें ना. कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली सगळ्यो बिल्डिंगो कवर जावपाक. GMR कंपनी नेव्हीचेर दबाव हाडटा. आमदार रेजिनाल्डाचो विधानसभेत आरोप. मुख्यमंत्री म्हणटा खासगी कंपनी नेव्हीचेर दबाव हाडूंक शकना. नेव्हीक INS हंसावेल्यान वचात म्हणून आमी सांगूंक शकना. विजय म्हणटा दाबोळे युजर फी वाडोवन मोपाची भर घालतात. 2028 मेरेन दाबोळेची युजर फी 500%, मोपाची फक्त 20%च वाडटली. GMR नेव्हीचेर दबाव वाडटा म्हूण आमदार रेजिनाल्डाचो सभागृहात आरोप. एक फ्लाइट देंवताय इन दाबोली मोपा चडटाय बट मोपा ATF देंवता. What is the reason? What is this? There is a move by GMR to pressurize the Navy to see that the Navy is say that they want Daboli. There is a move. कित्याक तांकां सगळे फ्लाइट्स थिंग व्हरपाक जाय. विजय म्हणटा 2028 मोपाचेर युजर फी फक्त 20%नी वाडटली. दाबोळेचेर 500%नी वाडटली. विमानात दीर्घ काळान दाबोळेच्यान मोपा डायवर्ट जातली. दोनूय कडेन सारखे फीज दवरचे म्हूण मागणी. युजर फीज अश्यो वाडयतात की हीच युजर फी मोपाक 2027-28 फक्त 20% इन्क्रीज आसतली. म्हळ्यार कितें? मोपान जो कोण वतलो तो फक्त 840 रुपया फारीक करतलो. स्पेसिफिक प्रश्न विचारान स्पीकर सर सांगता एक मिनिट. तुजो 840 रुपया मुट्टलो वेरेज दाबोलीन 1791 रुपया. ही म्हाका दिसता स्पीकर सर दिस इज अ गेम टू शट डावन दाबोली. सो म्हाका युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा त्यो दाबोली आनी मोपाक सेम उरतल्यो.
मुख्यमंत्री म्हणटा फीज कितले घेवपाचे ते एरा थारयता. सरकार म्हूण तांच्याकडे उलोवणे करता. ही वाडोवपाची जी आहा ती न्ही एरा जे ठरयता कितली खंयसर घेवपाची आनी आफ्टर ऑल इट इज डिपेंड्स अपॉन हो प्रायवेट एअरपोर्ट आसा विच इज अगेन रेव्हेन्यू शेअरिंग विथ द गव्हर्मेंट आनी तो एअरपोर्ट इज द एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया तांचो आसा. शेवटी ही फीज वाडोवप जी आसा पळय ती एरा ठरयता आनी तांच्या डिमांडाचेर ठरयता. बट आयच्या घडीक हो रेशियो कितें आसतलो हेजेर आमी उलयता गव्हर्मेंट म्हणून. GMR नेव्हीचेर दबाव हाडपाक शकना, मुख्यमंत्र्याची जाप. दाबोलीमचो आशिल्लो फक्त भितरली थोडी फ्लायट्स ही मोपाचेर शिफ्ट जाल्या. अदरवायज GGL जे GMR नेव्हीक प्रेशरायज करूं शकना. तुज्या म्हायती खातीर केन्नाच करूं शकना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिरामार दर्यादेगेर 9 ते 12 फेब्रुवारी मेरेन जावपा आशिल्ल्या सी फूड फेस्टिवलाक हायकोर्टांत चॅलेंज. मिरामार अशे तरेचो इव्हेंट करूंक मेळना म्हणून जनहीत याचिका. हायकोर्टान सरकारा कडच्यान फाल्यां सुनावणे पयलीं एफिडेविटार जाप मागल्या. The basic contention is that there is some old policy of the government of the year 2004, I suppose, where there was some decision taken by the then government that they will not permit such a festival. So that is the ground on which the petition has been filed. And the other concerns which are raised are about cleanliness, waste that will be generated. Those are the grounds which are raised. And the matter is kept for tomorrow now. We are going to file an affidavit and we are going to defend it. Sir, you have time to file the affidavit, but how and why government given that permission or authority gave that permission to hold that one? See, government for the purpose of tourism activity, it was one of the major events in the state of Goa, which was being hosted prior to this policy decision of the year 2004. And similar festivals are being held all over the world. And as a tourism promotion activity, the government has taken a decision to have such a festival. That is one reason. Secondly, now it is permissible in law to have such a festival. Earlier, possibly it was not possible to hold such a festival. Therefore, that may be a decision that was taken at that time. So law has been changed? Now, according to me, the law that is now standing or that is in force now, it is permissible to have such an activity. मार्रा पिळण पंजाबचो बिझनेसमॅन NS धिल्लनाच्या खुनाच्या प्रकरणात पुलिसेन जितेंद्र शाहू आणि नीतू रहेजा म्हणटा त्या दोगांक उखल्ले. दोगूय भोपाळचे. काल धिल्लनाच्या बंगल्यार दोगूय आशिल्ले. आनीक कोण आशिल्ले ताचोय तपास चल्ला. दोगांकय 10 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. नमस्कार. काल पिळणा हांगासर एक मर्डर केस जाली. आयज पर्वरी पुलीस स्टेशनान तांकां सकाळीं हाडिल्ले आसा आनी आत्ताच तांकां म्हापसा कोर्टान प्रोड्यूस केले. कोर्टान तांकां 10 दिसांची पुलीस कस्टडी सांगिल्ली आसा. तेजे एक्युजंटचें नांव आसा ते नीतू रहेजा आनी जितेंद्र शाहू हे ते एक्यूज आहा. स्टुडंटा खातीर संरक्षण करता. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, Tata Play app, Jio TV app. Be prudent, be safe, keep watching Prudent. देव बरें करूं.